कानोळे स्ट्रायकर्सांनी साल्दी गोवा पंगडाक 20 धांवड्यांनी हारोवन 7व्या कळंगूट प्रीमियर लीगांत जैत मेळयलें। कळंगूटच्या सुपर क्रू ह्या पंगडान ही क्रिकेट सर्त कळंगूट बोडको वाटो क्रिकेट ग्रावंडार आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तींत वट्ट 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। Both the teams played very well. एकट्या कोणातून जिखोंक जाय। हेच्या फुडें आमी 8 एडिशनाक खूबशे सरप्रायझीस आसा। फक्त सगळ्या ओनरां कडेन आमचे वांगडा रावला तशेंच रावचे। When it comes to cricket, एक खंय तरी विजन घेवन चल्ल्या आमी की क्रिकेट should be main sport at the same time with football. कित्याक we don't promote cricket in the way that we promote football. आणि गुड न्यूज आसा, कालांगूट सुपर लीग इज इन लायन। आमी कोविडा पयलीं केल्लो एडिशन 2 येवपाचें आहा, तेंकाय तुमचो आमकां सहकार्य जावो। ऑल द टीम्स, ऑल द 16 टीम्स who played very well, शेवटी एकट्या कोणाक जिखोंक जाय।